नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड सक्तीचें. कार्ड नाशिल्ल्यांक बाजारात वा गांवांत विकपाक मेळचें ना नुस्तें. रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान घेतली तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपतीची भेट. वालंकांनी वचपी भक्तां खातीर गोवा निवास उबारपाची केली मागणी. नुवे वाठारात एक धक्कोदायक घडणूक आयली उक्ताडार. 85 वर्साच्या बायलेचेर विनयभंग आनी लैंगीक अत्याचार जाल्ल्यान संबंदीता आड पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला नोंद. भाजपाच्या 3 वरांच्या मॅरेथॉन बसकेत नव्या चेहऱ्याविशीं जाली चर्चा. BL संतोषान वेंचणूक रणनितीचेर घेतलो नियाळ. धांवत्या राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेत तुटली नवी मुंबईच्या बायलेक. चोरले 9 लाखांचे भांगर आनी रोख रक्कम. पुलिसांकडल्यान तपास सुरू. मडगावच्या कोकण रेल्वे येलो ब्लॅक मोटरसायकल टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी म्हजे ड्रायव्हर एपाक केलो खर विरोध. साबार ड्रायव्हरांक अजून मेरेन कळना स्मार्टफोन वापरपाक. पायलटांनी दिले रजावण. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय हांची भेट घेतली. गोंयच्यान वालंकांनी वतात तांचे खातीर गोवा निवास उबारपाची मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याकडेन केल्या. तांचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें. नुवे वाठारात एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. 2 दीस पयलीं नुवे वाठारांतल्या एके 85 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर विनयभंग आनी लैंगीक अत्याचार जाल्ल्यान पुलीस स्टेशनात हिस्ट्री शीटरा आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी गोंयाक भेट दितना संघटनात्मक वावराचो नियाळ घेवपा सयत वेंचणूक रणनितीचेर चर्चा केली. सुमार 3 वरां ही बसका सुरू आशिल्ली. हे बसकेत खंयच्याच संभाव्य उमेदवाराच्या नावाची चर्चा जावंक ना. तरी लेगीत 2027 वर्साचे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्ष आनीकूय घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. तशेंच ज्या मतदारसंघांत नव्या चेहऱ्याची गरज आसतली ते मतदारसंघांत नवी तोंडां दिश्टी पडटली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी एके बायलेक अनवळख्यांनी लुटली. नवी मुंबईची एक बायल राजधानी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताली तेन्ना तिचे कडेन आशिल्ल्या वट्ट 9 लाख रुपयांच्या भांगरा सयत हेर मोलाच्यो वस्तू चोरयेक गेल्यो. ही चोरयेची घडणूक काणकोण आनी बाळ्ळी रेल्वे स्टेशना मेरेन घडिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलेन केला. हे चोरयेविशीं पीडित बायलेन कोंकण रेल्वे पुलिशेंत अनवळख्या आड कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला.
केरला साकून नवी मुंबय वचपी राजधानी एक्सप्रेसा भितर एक बायलेक आपले 9 लाखाचे व्हॅल्युएबल्स वगडावचे पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही बायल जी आसा ही कुन्नूर चडिल्ली आनी ती नवी मुंबय वचपा आशिल्ली. तिका काणकोण ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान तिची पर्स ना जाल्ल्याची घडणूक तिची मुखार आयली आनी तातूंत भितर आशिल्ले व्हॅल्युएबल्स ना जाल्ले आसात. तिणें कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर हाजे बद्दलची कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तातूंत भितर तेजी बॅग जी आसा त्या बॅगेक भितर 20 ग्राम गोल्ड चेन आशिल्ली, 8 ग्रामाचे गोल्ड पेंडंट आशिल्ले, मोबायल फोन, कॅश, ATM, त्याच बरोबर बाकीचे व्हॅल्युएबल्स मेळून सगळे 9 लाखाचे एवज आशिल्लो हो चोरयेक गेल्ल्याचें तिणें आपल्या कंप्लेनीक म्हणिल्लें आसा. ह्या घडणुकेचो सगळो तपास जो आसा तो कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हाजे अंडर PSI वस्त करतात. सकाळ फुडें 4:45 ह्या दरम्यान ही चोरी जावपाची शक्यताय पुलिसांनी सांगिल्ली आसा. पुलिसांनी आपली टीम वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसा. CCTV स्टेशनाचेर प्रत्येक स्टेशनाचेर म्हणजे ह्या दरम्यान जी स्टेशनां येतात त्या दरम्यान स्टेशनाचेर तांणी CCTV चॅक करपा खातीर टीम धाडिल्ली आसात. आनीक बाकीचे एविडन्सीस म्हणजे बाकीचे कितें मेळटा एविडन्सीस सस्पेक्टेड बाकीचे हांचे सगळ्यांचे लिस्टिंग करून चोराक धरपाचो प्रयत्न तांणी चालू केल्लो आसा. मुखार सुद्दां बाकीचे पुलीस स्टेशनां बाकीचे राज्यांतले पुलीस हांकां सुद्दां तांणी ह्या चोरयेची म्हायती दिल्ली आसा अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी दिली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकार. गोंयांत सध्या पायलटांचो म्हजे ड्रायव्हर एपाक खरपणान विरोध चालू आसा. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे येलो ब्लॅक टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी स्मार्टफोन आनी मोबायल ॲप्लिकेशन्स वापरपाची संवय ना अशें म्हणत विरोध केलो. तशेंच ह्या विशयाचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेन चर्चा करतले आनी फुडलें पावल उबारतले अशेंय सांगलां. त्यांना पेट्रोल आता कस्टमर ट्रेन वगैरे त्या कस्टमर एक मनीस रेट सुद्धा कमी रेटीन वयता आनी ते पेट्रोलाक परवडना आनी ॲप घातली जाल्यार ॲपाचे रेट आहा ती ते परवडपाना खंयच्या पायलटाक. मागीर कितें तुमचो डिमांड आतां? ॲप करून जाल्यार आमकां थोडी पायलटांक त्रास जाता कित्याक ते रेटींग इतली लॉंग जाली तेन्ना पेट्रोल होपता थंय गेले आनी भाडे मेळपा रिटर्न चान्सीस आसता पण मेळना जाल्यार मागीर कितें करतलो थिंगाच रावचें. सो हो स्कीम नाका तुमकां, हो ॲपच नाका. मुगे आयडियार हांवें सांगलां म्हाका ते वीक पडटा. मडगांव रेल्वे स्टेशन पायलटाचो प्रेसिडेंट उलयता. मेन प्रॉब्लम म्हणजे आमगेले कोंकण रेल्वे स्टँड मडगांव रेल्वे आमकां आमगे सगळे पायलटाक ॲप नाका गव्हर्मेंटाची. आमगे सगळ्यांगे उलोवप कितें ॲप आमकां नाका. आतां फाल्यां आमी हे ॲप येयले जाल्यार आमकां मडगांवसून जावं आवटसायडर इवनिंग रावतले आनी आमगे धंद्याची मार लागतले. आमकां हे ॲप नाका आमी अशें उलोवपा लागला. आनी मुखार आतां कितें जाता आमचे मडगांवचो MLA तेजे कडेन आमी एकदां उलयतले कित्याक आमगे MLA पायलट रिक्षा टॅक्सीवाल्यांक वांगडा सदां आसा आमगे MLA मडगांवचो. तर आमचे MLA बरो हांव उलयतलो एकदां MLA कितें सांगता तेंगे रायजे मुखार कितें जाता हांव सेकंड हितून हे दितले. ठाकूर म्हणटा ते गव्हर्मेंटा ॲप ना म्हणून हांव ठाकुराक एक सांगपाक सोदता हे ॲप गव्हर्मेंटाची न्हू ॲप हे प्रायवेट ॲप ठाकुरान हाडला. आनी ठाकुरान काल राती एक स्टेटमेंट दिला ऑल इंडियान म्हगेले म्हणून. ऑल इंडियान तुगे न्हू तुगे ओन्ली पणजी एक विन्यान. काणकोण विन्यान सेपरेट आसा, मडगांव सेपरेट आसा, सावड्डे सेपरेट आसा, पणजी सेपरेट आसा, म्हापसा सेपरेट आसा. तुगे सगळे विन्यान जाल्यार काल म्हापशाकारान एक स्टेटमेंट दिला ते आमकां ॲप नाका म्हणून. तशें करून कित्याक हे ॲप प्रायवेट आसा गव्हर्मेंटा ॲप न्हू ही. गव्हर्मेंटान बी पयर सांगला की आमी कांय आपयलें ना तुमकां मिटिंगेन ते प्रायवेट ॲपा लागून म्हणून. ते मुखार कित्याक ते आमगे MLA कडेन उलयन आमी सांगतले. आमगे आतां गव्हर्मेंटान आमगेले हे जे ॲप घातला पायलटाक लागून पूण आमगे पायलट सक्सेस जावपा ना एक मेन ती. आनी कित्याक तूं हिंगसान जर आमी काणकोण गेले काणकोणसान येवपा आमकां थिंगसान भाडें मेळचें ना आनी तेंगी रेट कितें आहा ती आमकां खबर ना. समज तेंगी जर एक 500 रुपया आसली जाल्यार आमी तांकां पयशे दिवपा पडटले. आमगे कितें गट जावन आमकां दिसभर रावल्यार देखून थिंगा भाडें मेळचें ना. काणकोणान रिंगून आनी जंगलान ते आमी दिसभर वचून सिनरी घेवन वचून न्हिदचें पडटलें थिंगा कळ्ळें तुका न्ही. पूण हे गव्हर्मेंटान केला पळय बारीक मनशांक तेंच्यांनी हे प्रेस केला इतलेंच आनी कांय ना. घोडे वखदा आड केल्ले कारवायेत पर्वरी पुलिसांनी एकल्याक अटक केली.
परवरेच्या नाना नानी पार्क वाठारात सापळो रचून पुलिसांनी ही कारवाई केली. दुबाविताकडल्यान पुलिसांनी सुमार 159 ग्रामाचो गांजो जप्त केलो असून ताची किंमत 19,000 रुपये आशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. या प्रकरणात एनडीपीएस कायद्याखाला गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आगरवाड्यावेल्या सरकारी हायस्कुलाचो आवाठ हळशीक जाला. स्कुलाच्या सरभोवतणी रान वाडलां. तशेंच मैदानाची स्थिती जाल्यार भयंकर जाल्या. तशेंच स्कुलाच्या कुशीकूच कोयर दवरतात. ताका लागून ह्या सगळ्यांचो त्रास विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक जाता. देखून हाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सध्या आमी आसा आगरवाडा जे सरकारी हायस्कूल आसा त्या वाठारात आसात आणि ह्या हायस्कूलची जर स्थिती पळयल्यार आमकां कितें दिसता की सरकार हाचेर दुर्लक्ष करता की PTA जी आसता ती दुर्लक्ष करता. ह्या वाठारांत जर आमी पळयता जाल्यार हांगासर इस्कॉलाच्या देगेकूच पंचायतीन गार्बेज उडयल्ली आसा. इस्कॉलाच्या इमारतीच्या फाटल्यान व्हडा प्रमाणात गार्बेज आसा, कचरो आसा, घाण आसा, झाडां झुडपां वाडलेलीं आसात. आणि समोर जर पळयलें जे मैदान आसा ते मैदान आसा काय एखादे गोठो आहा गायींचो हाचोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ह्या इस्कॉला खातीर जे मैदान आसा ते व्यवस्थित मैदान करपाची गरज आसा. भुरगीं ज्या आमच्या इंटरवलाच्या वेळार जर एखाद्या भायर सरली फाटल्यान आयली जाल्यार तांकां हांगासर खिळे लागपाची शक्यता आसा. गार्बेज दिसता हांगासर, कचरो आसा आणि हांगा जर एखादी भुरग्याक इजा जाली जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेतलो. त्या खातीर सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हा इस्कॉलाचो परिसर स्वच्छ दवरपाक जाय आणि देगेक गार्बेज उडयला तांचेरय कारवाय करपाक जाय अशें ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर NDZाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. तशेंच आमदार वेंजी वेगसान NDZाक कित्याक विरोध केला असो प्रस्न पाशेकोन उपरासला. आमदार वेंजीचो NDZाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असोय प्रस्न पाशेकोन उपरासला. आयकात. हें बंद जावपाक जाय म्हण सोबत गोंयांत बरो बोबा करता नाका. आमची इकोलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा, ते आमी सांबाळ उरला ते सांबाळपाक जाय म्हण लोक रस्त्यार येतात आनी आमचे सगळे गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो आमचे बनावलेचे आमदार तुम्ही पयले आसतले पयर बनावले एक मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या मध्यान दाखोवंक सोदता. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा ओपोज करपाक 39A आनी NDZ आनी NDA. आता हे NDZ तूं ओपोज केलें नाका म्हणून कित्याक पयर TCP मंत्र्यान सांगलां ते ओपोज करता ते आपल्या वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडिनाका म्हणून. आता NDZ आमकां जाय जरी तर आमचे NDZ शेतां आमचे दोंगर जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा, सॉल्टपेन आहा, जावं मॅनग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार एनडीएन जाय. आता हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुम्ही पयले आसतले दर एक दिसाक ह्या बनावले मतदारसंघात जे एक्टिविस्ट आहा बरे मागपी आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून दर एक दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरेक हाडटा. पूण म्हाजी मागणी आहा दर एक पंचायत
दर एक पंचायताक जे पत्रांचेर येयलेले आहा जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते एनडी करता आनीकूय घालपाच्या लोकांक पळय दिसता थंयसर मॅनग्रोव्ज आहा जावं सँड ड्यून आहा जावं शेतां आनीकूय उरलेलीं आहा ती म्हजी मागणी ह्या लोकांनी ही शेतां हे मॅनग्रोव्ज आहा ते जावं सल्फेट आहा ते जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचे कित्याक आमकां जाय उरलेले पिळगेकूय जाय एनडीए जाय हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितलें आमकां सांबाळूंक जाय. चवथीक 2 म्हयने आशिल्ल्यान दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक नेट आयिल्ल्याचें दिसून येता. कांय चित्रशाळांनी भुरग्यां सयत बायलां लेगीत गणपती करतना दिसून येतात. दुसरे वटेन पीओपीच्या मुर्तींक मागणी वाडिल्ल्यान मुर्तीकार मात चिंतेत आसात. अंदू सप्टेंबर म्हयन्याचे 14 तारखेक चवथ आयल्या. ते फाटभुंयेर सध्या दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी राती जागपाक लागल्यात. चित्रशाळांनी गणपती करपाच्या कामाक नेट आयला. दिवचल तालुक्यांत मये गांवांत सगळ्यांत चड चित्रशाळा आसात. कुमारवाड्यार तर घराघरांनी गणपती करतात. फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींक मागणी वाडिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकारांनी हुस्को उक्तायला. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार फुडाराक पारंपारीक माती कलेच्या वेवसायाचेर हावळ येतली अशी खंत मुर्तीकारांनी उक्तायली. आजो घरी हाज्या फाटल्यान बापूय घरी बापाय फाटल्यान आतां आमी भुरगे करता. कितल्यो पिढी जाली म्हणटा ती तिसरी पिढी. पण तुझ्या फाटल्यान तुझे भुरगे बी करता. हे भुरगे आतां चालूच आहा न्हू करपाक. पण साधारण तुमची चित्रशाळेन कितले गणपती येता. म्हणून सादारण 600-700 जाता. आणि आता जे मार्केटान पळय प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती येता हय. तेचो तुमकां कितें मार बी भरला. माल म्हणजे ते अशें आसा आमी आतां पणजे वता. पणजे ज्या जाग्यार 200 खपा त्या जाग्यार आमचे 100 सुद्दां खपना. कित्याक प्लास्टर पॅरिसचे गणपती हाडल्या पण ते खपता. म्हणजे तुमकां मार येयला. हे माल तुमची मागणी कितें आसा. आमची मागणी कितें आहा सरकार काय आयकचो ना बंद करपाक. आतां गोंयांत सगळें चालूच आहा. तेजेर इन्क्वायरी काय जावंक शकना ना. आमी गरिबांनी हाडलेले तेजेर इन्क्वायरी जातली. श्रीमंतांनी हाडलेली इन्क्वायरी खंय जाता. सो तुमकां कितें दिसता. ते बंद करतलो जाल्यार पयलींच करूंक जाय बंद आतां न्हू. आतां सगळे गोंयांत गणपती भरले. म्हणजे आता जे गणपती भक्त आसात न्हू तेंच्यांनी म्हाका दिसता पुजपाक. आतां गणपती म्हणजे अशें आतां जे कोण गणपती मातयेचे व्हरतात न्हू ते मातयेचे व्हरतातूच. कितें आतां शहरान कितें लोक म्हणून ते प्लास्टर पॅरीस कितें सांगता शेडो मातयेचे. कितें सरकार सुद्दां तेजेर इन्क्वायरी कांयच करिना. गणपती केन्नाच्यान करता. हांव ल्हान आसतनाच्यान गणपती करून शिकला हांव. आनी म्हाका खूब आवड तुमची कलेची खूब आवड. ते गणपती करता व्हडले व्हडले करता सारकें करता आनी तसले करता हें म्हाका. आनी आमची अशें कितें आसा हे आमची कला ल्हान आज्या पंचाची ही कला ही आमची. आनी ते पारंपारीक हे करूंक जाय आमचे. आनी खूब अशें हे जावंक जाय म्हणून आमी हे गणपती करता. आनी हे प्लास्टरचे गणपती येता पळय ते आमकां खबर येता. तो आमकां खबर येवचो न्हू. आनी हेच गणपती आमचे अशे मातयेचे गणपती सोंपपाचे आनी प्लास्टरचे गणपती येता ते बंद करून उडोवपाचे. आनी आमकां अशें फुडें असो आमकां खूब आमकां कितें जाता हे प्लास्टरचे गणपती येता म्हणून आमकां खबर येता. आनी आमी हे माती हाडटा आमचे तितके पयशे आतां हे बरना म्हणून आमी हे गणपती करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या इतिहासीक आनी सैमीक दायजाचो महत्वाचो भाग आशिल्ल्या पोंबुर्फा झऱ्याची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पळोवणी केली. ह्या संदर्भात हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरांनी हजर आशिल्ले. ह्या दायज स्थळाच्या संवर्धन पर्यटन उदरगती खातीर गरजेची पावलां उबारपाक सविस्तर नियाळ आमदारांनी घेतलो. स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर जे कामाक घेतिल्ले ताजे इन्स्पेक्शनाक आमी हांगा आयिल्ले. आमचे बरोबर आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार एडवोकेट कार्लोस आमचे बरोबर आसात. गोखलो बाकीचे ग्रामस्थ आमी आयिल्ले बेजिकली 23 जून पर्यंत हो कंप्लीट करपाचो
आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी डिपार्टमेंटाकूय सांगिल्लें इलेक्शनाच्या मदीं इश्यू जाल्ल्यान आनी दोतोरान फाटीं तो विशय घेतिल्लो ताज्या खातीर हो एक डेडलायन घेवन आमकां सोंपोवपाक जाय आनी लोकार्पण करपाक जाय. एक आल्दोनचो एक सारको म्हत्वाचो जागो जे हातूंतल्यान जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता आनी वापरता ते लोकल्सांक तशेंच टुरिस्टांक दोगांकूय वापरूंक मेळ्ळो जाल्यार इन्क्लुझीव जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार एक अशें हें स्थान जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट तयार जातले, लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्योच, प्लस लोकांक एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट मेळटलो. आज लोकांक नेचरा बरोबर रावता आसतना असल्या जाग्यांक अस्तित्वात परत हाडप आणि पूर्ण तरेन रिनोवेट करप विथ द रिक्वायरमेंट, कॅफेटेरिया जावं, विविंग स्पॉट जावं, टॉयलेट ब्लॉक जावं, चेंजिंग रूम जावं, स्वता जंय स्प्रिंग आसा ती पंपुर्बा स्प्रिंगेचे बरें ब्युटिफिकेशन जावं, हे सगळे अस्तित्वात काम चालू आसा. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरा कडेन उलयल्या प्रमाणे तांणी आनी एक 30 दीस मागल्या की ते सगळे कंप्लीट करून दिवपाक. आमचे ध्येय आसा की आल्दोना मतदारसंघान हे एक हॉलमार्क प्रोजेक्ट ज्यातूंतल्यान एक बरो प्रोजेक्ट तयार जावपाक जाय आनी पूर्ण खात्री आसा की टायम बाउंडान आमी कंप्लीट केलो जाल्यार बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो. आयच्या दिसाक आमी पूर्ण तरेन हे कितें चेंजीस जाय, कितें खंय फास्टन करपाक कितें डिसिजन मेकिंग जाय, आमचे बरोबर आमचो MD बाब कुलदीप पारोलकर आसा ताणें ताज्या टिमी बरोबर सगळी नोंदणी घेतिल्ली आसा आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता इतले बेगीन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ही सुवात आमी इनॉग्रेट करून लोकार्पण करतले, जातूंतल्यान मुख्यमंत्री एखादी आसतलो हे करपाक, आमचे इनॉग्रेशन करपाक आनी बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें लोकांक मेळटलो हे पूर्ण तरेन खात्री बाळगिता. रोहन बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम की तेन्ना लास्ट इयर आमी ते फाउंडेशन स्टोन घाल्ले फॉर रिनोवेशन आनी हांवें ताका सांगलो पासून हें आतां काम सडनली स्लो जाला. ते म्हणटाले लेबर ना म्हूण देखून तेन्ना इन्स्पेक्शन घेयले सगळे फास्ट ट्रॅक करपाक आनी जाग्यार हाडपाक सगळे. थोडे चेंजीस पासून तेणें सजेस्ट केला आनी थोडे प्रश्न विचारले ताका क्लॅरिफिकेशन मेळोवन मागीर तेणें सजेशन दिलें कितें करपाक, कित्याक टू लिव विथ नेचर म्हूण तें आनी टू हॅव दॅट फील ऑफ हेरिटेज विथ नेचर म्हूण तेणें एम्फसिस दिला. आनी हांव खूश आहा की तेणें सांगला ते पासून झोरिको पासून कितें चेंजीस करपा आहा ते सिंगटाचे पासून लॉकडावन कर आनी फकत गीव दॅट लूक ऑफ दॅट अर्बन ऑफ दॅट रुरल look of the village and of its antiquity along with vibing with the background and the history and the ecology. So तें पासून बरें जाला. Any toilet block, cafeteria and the resting room तेजे पासून रिव्ह्यू घेतला आनी हांव खूश आहा की तेणे डिमांड केला की बिफोर 15 ऑगस्ट रेडी जावपाक जाय म्हूण. सो आय एम होपफूल ते बेगीन जातले म्हूण रेडी आणि बेगीन ते बेगीन बिफोर 15 ऑगस्ट वी शुड हॅव दिस इनॉग्रेशन. थँक यू व्हेरी मच. म्हजो फ्लॅट येवजणेचो खंयच्याच वेंचणुके कडेन संबंद नासून पोरण्या हावसिंग सोसायटींतल्या प्रलंबीत मालकी हक्कांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम राबयला. अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी स्पश्ट केलें. 1960 आणि 1970 वर्सां उबारिल्ल्या हावसिंग सोसायटींतल्या लोकांक कायदेशीर मालकी हक्क मेळचो ह्या येवजणेचो मुखेल उद्देश आशिल्ल्याचें दाजीन स्पश्ट केलें. म्हाका दिसता खंयचीच गोश्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 म्हयने वचून आसा आनी सगळ्योच गोश्टी इलेक्शनाक धरून जायना. हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा हो. सो हाजें सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें. हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताची पसून काळजी घेतात. एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता कोर्टान आसता. आतां फाल्यां ताचेर कितें. सो आमी सरकार कितें म्हणटात तुमचे डिस्प्यूटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो. आज आमी मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दितात. तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताचेर आमी ताची ती अंमलबजावणी करतले. पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावतलो हाच्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हे सारखें न्ही. हाच्या खातीर ते केल्ले आसा. ही हे हातूंत ऑर्डिनन्सान भितर घाल्ले आसा. आमी जेन्ना 60 आनी 70च्या दशकांतली गोश्टी उलयतात तेन्ना तरी सगळेच आमचे लोक आशिल्ले तांचेच उलयतात. फ्लॅट घेतिल्ले आसा आनी त्रास जाता तांकां आमी आतां जे फ्लॅट जे लोक घेतात ते गोंयांत जे मायग्रंट लोक आसात आमी करोडांनी पयशे दिवन फ्लॅट घेतात त्या लोकांक खातीर वोट बँक म्हणून म्हाजी स्कीम काडले काय म्हणून ना. म्हाका दिसता तुमी एक तर हांवें उलयल्लें तुमकां पळोवं ना जाल्यार हांव परत रिपीट करता. ही स्कीम आसा ती आमचे 60 ते 70 दशकांतले
तेन्नाचे म्हणजे जो 16 पर्यंत तांणी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींनी आनी जांचे लिगली तांकां मालकी हक्क ना तांकां मालकी हक्क दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा कित्याक ह्या मालकी हक्क दिल्ल्या कारणान तांकां ताचेर मॉर्गेज म्हणून लोनूय दिवपाक मेळटलो. काँग्रेसीत आशिल्ले अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयल्या. जो मेरेन गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर पदाचेर आसा तो मेरेन आपूण काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना अशें आदले मंत्री मिकी पाशेकोन स्पश्ट केलें. गिरीश चोडणकराचेर आपल्याक विश्वास नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. मिकीच्या ह्या विधाना खातीर आतां राजकीय मळार नव्या चर्चांक उधाण आयलां. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें काँग्रेसाक मेसेज पावयलेली 5 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमी हेची लोकसभेची इलेक्शनां केली मागीर जिल्ल्याची इलेक्शनां केली टेम्पर आमी तुमकां सपोर्ट केलो. लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल कॉमेस करया वर्क पुराय गोंयांत काम करया कोणी फुडें सरना आनी हांवें तेन्ना सांगलेलें तुमी आतां ह्यो गोश्टी करिना मिकी भायर सरता कोण UGTP घेवन येता वा दुसरी घेवन येता म्हणून ह्यो गोश्टी हांवें पयलीं सांगलेले तुमच्या माध्यमांतल्यान पळय हाल्या मागीर म्हाका गुन्यांवकारी करूं नाका. हांव फाल्यां भायर सरलो दुसरो पक्ष घेवन भायर सरलो जाल्यार हाल्या म्हणिनाका म्हणून मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला हें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान तुमी हें काडून पळया. हांवें फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात सांगलें तुमी हाल्या म्हाका गुन्यांवकारी करनाका आनी गोंयांभर सांगो नाका मिकी दुसरो पक्ष घेवन येयला मायनॉरिटी वोटां फोडपाक काँग्रेसाची वोटां फोडपाक हें सांगो नाका म्हणून हांव तुमकां आतांच सांगता म्हणून कोणा कडेन हें हांवें हो प्रपोजल हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें. गिरीशान ऑफर करूं जाल्यार तुका काँग्रेसीन यो म्हणून तुमी वयतले पळय म्हाका तेंका मातूय विस्वास ना ज्या मनशाचेर तुमी सांगता ते म्हाका मातूय विस्वास ना. सजमलें फाल्यां तुका तिकेट दिली जाल्यार गिरीशान गोंयाचेर हरायचो जाल्यार म्हाका नाकाच न्हू काँग्रेसीन तिकेट आतां नाकाच न्हू म्हाका आनी गिरीश आसतना नाकाच म्हाका त्रासच ना. हांवें हेच्या पयलें तुमी म्हाका सांगा सगळ्या मतदारसंघांत तिकेटी दिल्या उपरांत म्हाका लास्ट धरला आमकां 4 तिकेट आमचे बेनावलीक आनी नुव्यान धरले आनी लास्टाक तुमी कोण त्रिमूड काँग्रेसान हाडले ताका हाडल्यान तुका तिकेट दिले न्हू ताका तिकेट दिली तो पॉलिटिशियन तो खंयचो पॉलिटिशियन तुमी म्हाका सांगा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.